हडफडच्या बर्च बाय रोमियो लेन ह्या नाईट क्लबाचे ओनर आणि दुबावित आरोपी गौरव लुथरा आणि सौरव लुथरा हाका पुलीस सोदता म्हणून हांच्यांनी थायलंड फुकेट हांगा पळोवन गेल्यात म्हणून सुत्रां सांगतात। जाल्यार गोंयच्या क्लबांचो मेन मनीस करण सिंग कोहली हाका गोंय पुलीस दिल्लीच्यान डिटेन करतले। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी, तुमी पळयता प्रुडंट। बर्च बाय रोमियो लेन ह्या नाईट क्लबाचो ओनर आणि दुबावित आरोपी गौरव लुथरा आणि सौरव लुथरा हाका पुलीस सोदता म्हणून हांच्यांनी थायलंड फुकेट हांगा पळोवन गेल्यात म्हणून सुत्रां सांगतात। सुत्रां कडल्यान मेळटा त्या म्हायती प्रमाण क्लबाक जेन्ना उजो लागलो उपरांत फांतोडेच्या 5:30 सुमार इंडिगोच्या 6E1073 ह्या विमानान बसून दोगांयनी पळ काडपाक यशस्वी ठरले। ह्या दोगांक धरपा खातीर गेल्ल्या गोंय पुलिसाच्या टिमीन ताच्या घरा आनी ताच्या ऑफिसांनी गेले, पूण ते पुलिसाक मेळोंक ना। उपरांत पुलिसाक देशा भायर गेल्यात म्हणून कळोन आयले। बर्च बाय रोमियो लेन ह्या नाईट क्लबाचो ओनर आणि दुबावित आरोपी गौरव लुथरा आणि सौरव लुथरा हाच्या बरोबर आनी एक मेन तिसरो पार्टनर अजय गुप्ता हाका धरपाक पुलीस दिल्ली आसा, तेका बेगीनूच धरून गोंयान हाडटले म्हणून कळोन येता। आतां प्रश्न पडटा की आमी देशभर विमानाची क्रायसीस पळयता, कशे लोकांची हालत जाता तांच्यो फ्लायट कॅन्सल जाल्या उपरांत। जाल्यार दुबावित आरोपी गौरव लुथरा आणि सौरव लुथरा हाका थायलंड फुकेट वचपाक अंत्या टायमार शक्य कशें जालें हाचो प्रश्न पडटा। जशें लोकल लोकां कडल्यान कळोन आयला त्या प्रमाण गोंयान चलोवपी बर्च बाय रोमियो लेन आणि रोमियो लेन हे सगळे क्लब इल्लिगल गोंयान चलताले। तांचेर इल्लिगल चलोवपाक वयल्यांचो व्हडल्या लोकांचो तेंचेर आशिर्वाद आसलो म्हणून लोक उलयतात। आतां तांकां देशा भायर वचोन पळपाक व्हडल्या मनशाचो हात आसा काय होय लोकांक प्रश्न पडटा।